गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार हे कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक येवकार. हांव शशांक गोळकार सांगाती गौरांग प्रभू मडकदेकार तुमचे मुखार घेवन येतात त्यो साश्टींतल्यो खबरी. आनी सद्याक साश्टींतली जर एकच खबर जी सद्याक गाजता आनी ती सगळ्या पेपराचेर ती सगळे गोंयांत न्ही इवन बाकीचे हातूंक आमच्या संवसाराकय बी हो बी इश्यू जाल्लो आसा. स्पेशली UK आनी त्या सायडीन इश्यू जाला तो म्हणजे आमचे साजुले आर्यन हांगा जो शिवाजीचो पुतळो बसयलो, शिवाजी महाराजाचो पुतळो बसयला, ताच्या फाटल्यान जे घडामोडी जाल्यो ते जे अजुनूय चालू आसा. आनीक मेन म्हणटा ते साजुले आर्यन जे सरपंच आनी उपसरपंचा सयत 20 जाणांचेर आतां पोलिसांनी केस हे केल्या, दाखल केल्या ऑफ रायटींग आनीक एसॉल्ट ऑन मिनिस्टर. सो ह्या फाटभुंयेचेर साजुले आर्यन हांचें वातावरण तापिल्लें आसा. आनीक फाल्यां ह्या हाजेर चर्चा करपा खातीर तांणी एक बसकाय आपयली आसा. गौरव, सद्याक कितें आसा सिच्युएशन थंय? सद्या सिच्युएशन बरें आसा, तशें हें कांय ना, बापाच्या मदीं कांय ना. आनी तो पुतळो आसलो तो पुलीस प्रोटेक्शना आसा. आतां ताका कितले दीस पुलीस प्रोटेक्शन दितलें हें आसा. दुसरें जर आमी पळोवपाक गेले जाल्यार थंय रानांत छत्रपतीचो पुतळो कित्याक बसोवपाक जाय? जंय रोड ना, थंय स्पेशल रोड करून कित्याक बसोवपाक जाय? रोड जो केलो तो इलिगल म्हणटा ना, ते इलिगल म्हणटा ते वेगळें, पूण रोड कित्याक बसोवपाक जाय इतले रानां करून हो पयलो मुद्दे आसा. कोण शिवप्रेमी? ते शिवप्रेमी हांगच्यान थंय कित्याक वतात आनी कित्याक बसयता इतले वयर वचून रानां? जंय रोड ना, ते शिवप्रेमी थंयचे एकलोय ना, लोकल एकलोय ना कळ्ळें तुका. आनी विरोध जरी कोणें जमीन दिल्या, ताणें जमीन दिली जाल्यार रस्तो नासतना तुमी त्या रानाक वचून कित्याक बसयतात? आनी फाल्यां ताचें प्रोटेक्शन करतलो कोण? आनी खंयची संस्था बसयता? हाका मेन म्हणल्यार हें सगळें प्रकरण जर घडटा जाल्यार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जबाबदार आसा अशें म्हाका दिसता. ज्या तरेन हँडल करपाक केलें ना. इवन मायंडा पुर्तुगीज पुलिसूय फेल जाले करपाक. जो PI आसा तोय फेल जालो तें सांबाळपाक. कित्याक लागून म्हणटा? कित्याक लागून म्हणल्यार कोण जबाबदारी घेतली त्या पुतळ्याची? फाल्यां मिटापणी केली, कोण पळयतलो? जातली तुजेर हँडल करपाक? सगळें गोंयभर पातळटलें. गोंय न्ही, ताचे मुखार भायल्या हातूंत पावपाक शकता. ह्या रानां ताची प्रोटेक्शन करतलो कोण? तुका एकच हाजें एक उदाहरण दिवपाक सोदता. तुका एक खबर आसतली, जाल्यार पयलीं आमचे सावड्ड्या एक अशीच गजाल जाल्ली. एक कितें तरी धार्मीक हे मोडले बोवाळ करून एका समाजान, अल्पसंख्याक समाजान मोर्चा काडपाचें परमिशन घेतलें. प्रशासनान सांगलें की मोर्चा काडल्यार ही स्थिती हाताभायर वचपाक शकता, तुका मोर्चाक परमिशन दिवची न्ही. पूण तरी आसतना जो तो एडिशनल कलेक्टर आशिल्लो ताणें आपल्या जाग्यार मोर्चाक परमिशन दिलें. आनी ताचे फाटल्यान सतत 6 दीस कुडचडे पेट्टाले. आनी लोकांक गरजे भायर लोकांची दुकानां लुटली, लोकांचे हे आमचे व्हेहिकल्स फोडली, थोड्याक लाठी चार्ज जालो. फकत हेच न्ही, ते हांगा आमचे सावड्डे सुरू जाल्ले ते केपें बसून पावले. सो अशें सिच्युएशन जावपाक शकता. फाल्यां जर ह्याय हातूंत भितर जर तशें कितें जालें जाल्यार येदें व्हडलें प्रशासनान तूं म्हणटा तशें हातूंत भितर जर ते कॉशन घेवपाक जाय, अशें घेतलें ना स्पश्ट दिसता. कशें आसा, काल जेन्ना क्रूज जेन्ना गेलो कलेक्टराक मेळपाक, कलेक्टरान स्ट्रेट सांगलें की तो आमकां लागना अशें. आतां विशय लागना, छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणटा तो कोण बारीक न्ही. तो देशाचो एक आमी ताका आदर्श म्हणून पळयतात. एक आदर्श राजा तो, ताणें वेगवेगळे कायणी घालून दिल्ले, ते आमी फॉलो करपाक जाय म्हणून सगळे राजकारणी आमी सांगतात. आमी गरजी केलें जाल्यार बरें प्रशासन दितलें. ताजो पुतळो व्हरतात कोण तरी शिवप्रेमी म्हणून आनी तो वयर रानाक बसयतात ज्या जाग्यार कोणूच रावनात. आनी सांगप कशें की हो आमकां जागो एक मुस्लीम भावान दिला. आतां ताजे फाल्यां ते लोकांचें ऑब्जेक्शन आसा कितें की 2 हातूंत भितर गजाली आसा. एक ऑब्जेक्शन आसा रस्त्याक. रस्तो ते पुरयनाकात आपली शेतां, कारण टेनन्सी केस चलता. हे गडबडीक पुलीस प्रोटेक्शन घेवन तो रस्तो करपाक सोदतात. कलेक्टर म्हणटा आपली जबाबदारी न्ही, आपली कोण आपल्याक लागना परमिशन दिवपाक. ताजी त्या पुतळ्याची फाल्यां हे जबाबदारी घेतलो कोण? कलेक्टर लागना म्हणल्यार ते कलेक्टर हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बरोबर. मागीर ते लॉ अँड ऑर्डर हीच जबाबदारी बरोबर आसा, पूण फाल्यां ते जबाबदारी घेतलो कोण त्या पुतळ्याची?
रानात बसयले तुमी थंय लायट ना कांयच ना कांय ना रस्तोय ना थंय कित्याक बसोवपाक जाय तुका तर थंय रानात सगळे शिवप्रेमी आमी शिवप्रेमी आमकां कितें हें अभिमान आसा शिवाजीचो महाराजाचो पूण थंय कित्याक बसोवपाक जाय तुमकां हो पयलो प्रश्न आतां अशें पळोवन येता की थंय कोण तरी आपल्या जाग्याक वचपाक लागून वाट करता अशें एलिगेशन येता एलिगेशन येतात आनी थंयच्यान हें केलां की तागेली ती 15,000 स्क्वेअर मिटर आसा ताका एक्सेस रोड ना हो पुतळो बसयला इवन ताणें पंचायतीक सुद्दां परमिशन मागलें तेन्ना क्लीन एरिये खातीर परमिशन मागिल्लें पुतळो बसोवपाक न्ही कळ्ळें तुका हातूंत भितर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशनाचें खंय तरी हें जाल्लें आसा तांणी सारकें हें हाताळना सिच्युएशन आनीक दुसरी गजाल म्हणटात ती सद्याक आतां हो लोकसभा निवडणुकीचो काळ म्हणजे 1-2 म्हयन्यांनी निवडणूक जावपाक शकता अजून डिक्लेअर जालना तरी जावपाक शकता ह्या हातूंत भितर एक परत विशय जाला म्हणटा तो पयलीं दक्षिण गोंयांत आपाचो काय काँग्रेसीचो हो एक वाद जालो आतां काँग्रेसीक जर म्हळ्यार काँग्रेसीचो कोण हाजेर वाद जाल्लो आसा आनी काल विजय सरदेसायान एक स्टेटमेंट काडला की जर सावथीन काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट आसलो जाल्यार आपूण ताका सपोर्ट करचो ना कारण ताणें स्पश्ट म्हणला ताजे आनी आपले सारकें हें पटना एकमेकांक पटना दुसरें म्हणटा तो आपूण फातोड्डेचो आमदार म्हणून तो रिकॉग्नायज करून करपाक सोदना असले मनशाक आपले कित्याक सपोर्ट दिवपाचो अशें म्हणटा आनी आज परत ताजेर सार्वजनीक इलेक्शन सो कितें सार्वजनीक रिएक्शन कितें सो सार्वजनीक म्हणटा जेन्ना आपूण लास्ट टायम आपल्याक फातोड्डा लीड मेळ्ळी दॅट वॉज दी फर्स्ट टायम लीड इन फातोड्डा त्या टायमार म्हणटा विजय सरदेसाय खंय आशिल्लो एक्चुअली पळोवपाक विराज जातले हांगा मिटींग सार्वजनीक म्हणटा लोक आपल्या बरोबर रावले एक आपल्या बरोबर लोक रावतले ओके हय हें तेगेलें वयर आन्सर तशें सार्वजनान आमी विचारलें सार्वजनाक की लास्ट टायम तूं जिखिल्लो पयलीं तेन्ना मेन जिखिल्लो सार्वजन कारण म्हणजे सुदीप ढवळीकर फोंडे सामकें फोंडे ताचे सुदीप ढवळीकराचे कॉन्स्टिट्युएन्सी रवी नायक तेन्ना ताचे बरोबर काँग्रेसी बरोबर आशिल्लो मागीर ताका विचारलें रवी नायक बी ना सुभाष आशिल्लो हय मागीर तुजो हांगा सुभाषान तेन्ना बाय इलेक्शन जालें तेच जाका बाय इलेक्शनाक सुभाष बीजेपीक गेल्लो ना पूण सुभाष बीजेपीक गेल्लो जाल्यार तेन्ना थंय बीजेपीचे विरोधी वातावरण आशिल्लें म्हणजे टफ तें बरें जाल्यार ताणें कितें सांगलें जाल्यार सार्दीन रवी सुदीन जर आमचे बरोबर ना जाल्यार थंयचे लोक आपल्या कडेन थंय लोक आसात ओके आतां म्हाका एक कळना की हाजे कडेन लोक आसा जाल्यार ते असेंब्ली इलेक्शनाक काँग्रेसीक थंय मतां पडटा ती पळय जाल्यार वोटां मेजपा इतली आनी इतले लोक आसून सुदिनासून पसून थंयच्या इतली मतां पडूनय बी लास्ट टायम सार्वजनीक 7,000 ना तातूंत भितर तुमी तुजे कडेन जर तुगे थंय लोक आसा जाल्यार तूं काँग्रेस कॅन्डिडेटाक कित्याक हेल्प करना तर असेंब्ली टायमार दुसरे तो सांगता रवी नायक ना जाल्यार म्हणटा आमगे कॅन्डिडेट थंय आहा पूण तो कॅन्डिडेट खंयच्या पोजिशनार आयला तो आख्खो खबर ना दिसता तें सांगता याद करतली जाल्यार तो सांगता कितें आपल्याले म्हणटा हें इलेक्शन वेगळें असेंब्ली इलेक्शन वेगळें आनी लोकसभेचें इलेक्शन वेगळें सो हें एकंदरीत जर मडगांव सुद्दां तो तशेंच सांगता की आपल्या बरोबर आपूण लोक आमचे बरोबर आमगे काँग्रेस वोटर आतां मडगांवांत कितले काँग्रेस वोटर आसा ते सोदपा पडटले पयलीं म्हणल्यार ते वोटर आसा ते वोटर ते वेगळे वोटर हागे आसा म्हणटा पळय ताका लागून आमकां दिगंबर वचून एक वर्स लागलें ब्लॉक अपॉयंट करपाक कळ्ळें तुका एकंदरीत अशी सार्वजनान सांगिल्लें आसा आपल्या बद्दल की विजय आसा ना म्हण आपल्याक फरक पडना लोक आपल्या बरोबर आसता सो पळोवपाक पोको नेट आसा दिसना तसं पळोवपाक गेल्यार पोको नेट सार्वजना कडेन ना न्ही सार्वजनाक आसा पूण तूं इतलें सांगी हें दाखयना की हो आपल्या नवे भुरगे आसा आनी एक तो स्टेटमेंट ते पयलींचे लोक आसतले पूण नवे भुरगे आसा म्हणटा नवे भुरगे सार्वजनाक एट्रॅक्ट करपाक कितें आसा सार्वजनाक कडेन कित्याक एट्रॅक्ट जातले तो जर वतलो जाल्यार ताचे कडेन एट्रॅक्ट जातले एक्चुली पॉलिटिकल वायजली सार्वजनान थंय विजया कडेन कांय स्टेटमेंट काडप न्ही आनी ताणें वचून विजया कडेन कितें आसतें मेळोवपाचें हांवें हाजे पयलीं काँग्रेसीक जर जिखपाक जाय आनी एक्रॉस द टेबल वचून हे बारीक कितें इश्यू आसात पॉलिटिकल डिफरन्सीस आसा हे सोडोवपाक जाय हे पयलीं सोडोवचे जाल्यार मुखार जिखपाचें खूब उलयात गौरव आनी एक म्हत्वाचो हें सद्या खातीर इतली बोवाळाक भितर आनी त्या मुद्द्या कडेन व्हडलेशे लोकांचें लक्ष घालना तें म्हणजे 2 दिसां पयलीं आमचे मडगांवचे फुटबॉलाचेर पयल्या सारके कितले लोक न्हिदतात थंय तांणी आपलो संवसारूच थंय फुटबॉलाचेर केला आनी थंयच्यान एक म्हयन्याची चलयेक एका बायलेन किडनॅप केलें आनी ताजे जी आसा त्या बायल ती बायल आसा जी कोण किडनॅप केलें म्हणटा ती हांगा ते जे फुटबॉलाचेर रावतना जेवण हाडलें आनी ती ते भुरगे जाय आशिल्ले आनीक तिणें सांगलें आपूण तुका 4 लाख दिता पयलीं
त्या आवयन सांगलें आपूण दिना एक गजाल खंयची ही एक गजाल आनी फाटीं आनी एक गजाल ती पळय ती दोग भुरग्यां ते दोनी जवळपास एक भशेन म्हणल्यार एक त्या कोणाच्या रस्त्याचेर रावपी एकंदर ह्या सगळ्या भितर प्रशासन ज्या गंभीरतेन ह्या गजाली कडेन पळोवपाक जाय हे पळयताय कितें कारण ते अशें गजाल न्हिदतात की कोणाक तरी फाल्यां खून जाल्लो कोणा आनी कितें जालें कितेंय जावपाक येता अशें तरेन येता एकंदर जर मडगांवची रेल्वे स्टेशनाची दोन्ही सायडीची म्हणजे तुझे मुखार फ्रंट सायड आणि फाटली तुगेली स्टेशन रोड सायड म्हणजे सॉरी आके सायड थंय जर पळयलें जाल्यार परिस्थिती एकदम बिकट आसा हांगा डायरेक्ट येवन लोक न्हिदतात त्या सायडीक जर गेलो जाल्यार प्लॅटफॉर्माचेर येवन न्हिदतात त्या भायर आके सायडीक तूं जर पळयलो जाल्यार सगळें एन्क्रोचमेंट ते केल्लें आसा आनी हातूंत भितर कोण गोंयकार ना सगळें बिगर रूम म्हणटकीर थंयची कोणें लोकांनी तांचो जागो भाड्याक बिड्याक दिलो आसतलो पूण परिस्थिती अशी आसा सामकी एक सायडीक पळयलें जाल्यार खंय घरां आनी खंय कोण रावता हें सुद्दां कळपाक शकना आनी फाल्यां जर तो फोन केलो तो डायरेक्ट रेल्वे वचना वतलो खंय कळ्ळें तुका दुसरें मुखाले सायडीक जर आमी पळयलें आतां ती थंयच्यान किडनॅप जालें खंयच्यान येतात हाचेर कांयच कंट्रोल ना कळ्ळें तुका आनी ती मुखार रावतात थंय तांकां गरजूच ना तशी बेश्टी पूण ते गरज ना पूण ते सामकी मच्छरदाणी बी लावन दितात थंय रांदतात थंयच खातात आनी हांगा कोण केन्नाच त्या पळोवपाक वचना आनी कोण कांय करना आनी हें कितें आज तांकां देंवडायली जाल्यार फाल्यां ती आनी खंय वतली परती येतली न्यू म्हणजे हाजेर एक विचार करपाक जाय तूं हांगाच म्हणनाका स्टेशन रोडार आतां जर आमी वतना ओशिया कॉम्प्लेक्साच्या मुखार पळयलो थंय सेम आसा परिस्थिती ती भुरगीं ती ती थंय सायडीर रावतात सो हाजेर एक कितें तरी सोल्युशन काडपाक जाय आनी आमची इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हान हाजेर मातशी गंभीरतायेन दखल घेवपाक जाय हें एक सायडीचें जालें दुसरी हाके सायडीकय बी जो एन्क्रोचमेंट जाल्लो आसा थंय ते खोपी बांदून ते रावतात तांचेर मातशें लक्ष दियात मुखार रावनाकात न्हिदून दोळे उगडून मातशें लक्ष दिवपाक जाय की हाची काळाची गरज जाय सो ह्यो आशिल्ल्यो आमच्यो साश्टींतल्यो गजाली ह्यो वयर पळयल्यो जाल्यार एक सादेश्यो दिसतात पण हातूंत फाटल्यान एक गंभीर एक धोकादायक अशें चित्र दिसता आनी फुडाराक हें चित्र घातक जावपाक शकता सो हाकाच लागून आमी म्हणटात की प्रशासन आनी जे लोकप्रतिनिधी आसात तांणी तांचे ह्या शारा कडेन थोडे तरी देणे लागता आनी ते ताणें देणे फारीक करपा खातीर आपलें जें कर्तव्य आसा तें पाळपाक जाय अशें सगळ्यांचें मत आसा फकत कांय थोड्या फायद्या खातीर म्हणजे थोडे भाडे मेळ्ळे थोड्यांची मतां मेळ्ळी म्हणून ह्या असल्या प्रकारा कडेन जें दुर्लक्ष आसा तें बंद जावपाक जाय जर गोंय फुडें वतलें जाल्यार आमच्या लोकप्रतिनिधी प्रशासनान आपल्या कर्तव्याक पावल दिवपाक जाय इतलेंच आमी म्हणटात आनी चर्चा थांबयतात सगळ्यांक देव बरें करूं पळयत रावात गोमंतक TV